मोगाच्यानो दिव्यवाणी टीव्ही तर्फेन तुमकां समेस्तांक म्हजें वंदन आनी प्रणाम. जेजूच्या परगडजिणे वेळी ताचे 12 आपोस्तोलू, भावे, 70 सीस आनी जायत्यो स्त्रियो सुवार्थ प्रसाराक आदार दितलो म्हणलें आमी आयकलां. जेजूच्या स्वर्गारोहणा उपरांती जायत्यांनी दादल्यांनी तशेंच स्त्रियांनी आपोस्तलांक सुवार्थ परगट करूंक आदार दिलो. तांचे पैकी एकली आसा रोमाची प्रिसिल्ला. ती अक्विला लागीं लग्न जाल्ली, गांवांत ती रोमाची. पूण 40 इसवेंत रोमी चक्रवर्ती क्लाउडियसान जुदेवांक सगळ्यांक रोमांतावन भायर वचूं जाय म्हूण फर्माण दिल्ल्या वरवीं ती तिचे पती सांगी कोरिंताक गेली. कोरिंतांत तांकां सांव पावल भेटलो आनी तिणें आनी तिचे पतीन सांव पावलाक सुवार्थ परगट करूंक मस्तो आदार दिलो. उपरांत ती एफेसाक गेली आनी परिस्थिती बदलल्या उपरांत फाटीं रोमाक पावली. तवळू निरो चक्रवर्ती आशिल्लो आनी क्रिस्तांवांक दोगदोणी आसली. आनी ह्या वेळी ह्या दोगदेण्यांत 64 इसवेंत ती मार्तीर मेली म्हणलो संप्रदाय आसा. देखून तिका सांता सोमानी आसा. तर आतां आमी पळया ल्हान फिल्म सा प्रिसिल्ला. हें फिल्म सादर केलां दिव्यवाणी लायव्ह टीव्हीन. प्रिसिल्लाचो पात्र केला श्रीमती मिशेल लोबो जेप्पो. आनी हें पिंतूर फिल्म भोव आपुरबायेन आमकां हाडलां. श्री अनुपम फर्नांडीस आनी ताचो भाव श्री अविनाश फर्नांडीस हे दोगी देवादीन विनोद गंगोळ्ळीचे पूत. तर आतां आमी पळोवया ल्हान फिल्म रोमाची सा प्रिसिल्ला. मुझे नाव प्रिसिल्ला, मोटव्यान प्रिस्का. हांव रोमान जल्मून ल्हान व्हड जाल्ली. देखून रोम शाराचेर म्हाका अपरिमीत मोग. अक्विला म्हजो पती. तो तुर्किस्तानाच्या पुंतुस प्रांताचो जुदेव क्रिस्तांव. तो वहिवाटाक लागून रोमाक पावुल्लो. तो तंबू वोळचो वहिवाट करता. देखून आमी अनुकूलवंत म्हणयेत. ताचे तावन हांव क्रिस्तांव भावार्थ तशेंच तंबू वोळची विद्या शिकली. रोमांत आमचो वहिवाट बरो आसलो जाल्ल्यान आमकां कितेंच उणें नातलें. पूण 9 इसवेंत रोमी चक्रवर्ती क्लॉडियसान जुदेवांक रोमांतावन घडी पार करचो आदेश दिलो. हाका एक कारणय आसलें. तोवळ रोमांत जुदेवा आनी क्रिस्तांवां मदें घर्शण, वाद विवाद आनी गलाटो जातलो. हाका जुदेव कारण म्हूण ताका खबर मेळ्ळी. देखून शिस्तेच्या निबान जुदेवांनी रोम सांडिजे म्हूण तांणी फर्मान दिलें. म्हजो पती समाधानी. वाद विवाद नाका म्हूण ताणें म्हजे बराबर कोरिंताक वेचो निर्धार केलो. अशें आमी कोरिंताक पावल्या. कोरिंत एक रोमी शहर. थंय जायत्या संस्कृतीचो लोक आसलो. तशें आसता वहिवाटाक जायतो अवकाश आसलो. आमी आमचो वावर सुरू केलो आनी घडयेन आमी कोरिंतांत फामाद जाल्या. थोड्या तेंपान सोम्योचो धर्मदूत पावलो सुवार्थ परगटूंक कोरिंताक पावलो. तोय तंबू वळटलो जाल्ल्यान ताका आमचे विशीं खबर मेळ्ळी. ताणें आमच्या भावार्था विशीं आयकल्लें. देखून तो आमकां सोदून आयलो. ताच्या येण्या वरवीं आमकां खूब संतोश जालो आनी आमी बेगीनच इश्ट जाल्या. तो आमचे संगी रावलो आनी आमी ताका आदार दिलो. अशें आमी सुवार्थेचे 6 वावरडी जाल्या. कोरिंत एक व्हड शहर आनी साबार संस्कृतीचे कुळार. तरी लोकांची चाल आनी जिणी संवसारी आसली.
कितें खावचे आनी पियोवचे ते विशीं तांची खंत विपरीत आसली अशे कोरिंथकार रक्त तामासाचे वडणेचे गुलाम जाल्ले। हे वरवीं तांची नैतीक चाल सारकी नातली। त्या शिवाय कुर्डो आचार आनी पातयेनी धाराळ आसली। असल्या परिगतींत पावलून व्हडा धैर्यान सुवार्ता परगट केली आनी आमच्या सहकारान आमच्याच घरा कोरिंथाची पवित्र सभा स्थापन जाली। पावलूची उर्बा आनी सुवार्ते पासत ताचो वावर आमकां भोव मेचवालो, देखून ताका आदार दिवंक आमी उदार मोन दाखयलें। पावलून आमकां जेजूचे सुवार्ते विशीं सडीत समजोवणी दिली। हे वरवीं देवाची काकूळट आमकां समजाली। कोरिंथान सिनागोग आसलो। आमी शनिवारा दिसा सिनागोगाक वेतेल्या आनी थंयसर पावलू जेजू सडवूनदार म्हूण परगटतलो। हे वरवीं जायत्या जुदेवांनी पवित्र स्नान घेतलो आनी भावार्थांचो संख्यो वाडलो। सिनागोगाचो मुखेली क्रिस्पूस आमचो व्हड पात्रोन जालो। क्रमेन तोय भावार्थी जालो। चड उणे 2 वर्सां पावलो कोरिंथांत रावलो आनी हे वरवीं आमी धादोशी जाल्या। उपरांत पावलो जेरुसलेमाक गेलो आनी तिमोथीन तशेंच सिलासान कोरिंथांत ताचो वावर मुंदारिलो। उपरांत तो एफेसाक गेलो आनी आमकांय ताच्या सांगाता येवंक विनंती केली, देखून आमी ताच्या सांगाता एफेसाक भायर सरल्या आनी एफेसान आमी आमची वस्ती केली। एफेस एक फामाद रोमी शहर आनी शिकपांचे केंद्र। थंयसर तत्वशास्त्री आनी व्हड ग्रंथालय आसलो। तशेंच रोमी आनी ग्रीक देवींचे आराधनाय आसले। त्या शिवाय वहिवाटाक ते चड फामाद आसले। पावलून एफेसाच्या सिनागोगांत देवाचे उतर परगटले आनी जेजू सडवूनदार म्हूण रुजू केले। हे वरवीं क्रिस्तावांचो संख्यो वाडलो आनी एफेसाची पवित्र सभा बळिश्ट जाली। पूण थोड्या सांप्रदायिक जुदेवांनी ताचे शिकवणेक विरोध केलो, देखून पावलून सिनागोगाक वेचे सांडले आनी आपल्या शिसांक घेवन तिरान नावाच्या एकल्याच्या भाषाणशालांत ताची शिकवण चलयली। हे वरवीं जायत्या जुदेवांनी आनी ग्रेकांनी सोम्याचे उतर आयकले आनी पवित्र स्नान घेतलो। पावला मुखांत्र जायती अजर्यां जाली, पिडेस्त बरे जाले आनी देवसार पडले। हे वरवीं एफेसाचे जुदेव भियेले आनी जेजूच्या नावाक चड मान दिवंक लागले। तोवळ कोरिंथांत जादूगिरी आसली। पावलून ताचे पुस्तक एकठांय करून हुलपयले आनी व्हडा धैर्यान सुवार्ता गाजयली। आमी एफेसांत आसतना अपोलो नावाचो एक उर्बेवंत प्रवादी आमकां भेटलो। तो इजिप्ताच्या अलेक्झांड्रिया शहराचो। तो भोव सुटसुटीत आसलो आनी ताणे जेजू विशीं समजोनी जोडली। पूण जेजूची सडवणी विशीं तो संपूर्ण नेणा आसलो। तो स्नानीक जुवांचे विशीं उलयतलो आनी पातकेजींनी बदलूंक शिकयतलो। पूण जेजूच्या खुर्सा मरणा आनी पुना जिवंतपणा वरवीं संवसाराची सडवण जाल्ले विशीं नेणारी आसलो। एक दीस ताणे एफेसाच्या सिनागोगांत जेजूचे सुवार्ते विशीं शिकयलें आनी पाताक रोडूंक जिणी बदलूंक उलो दिलो। पूण ताची शिकवण असंपूर्ण जाल्ल्यान ताका आमी आमच्या घरा आपयले आनी जेजून आमकां दिले सडवणी विशीं समजोणी दिली। पावलो तावन आनी जेजू विशीं संपूर्ण समजोणी जोडले वरवीं आमकां ती ताका शिकोवंक साध्य जालें। अशें तो जेजू विशीं संपूर्ण शिकलो आनी वर्तो सुवार्ता परगटणार जालो। थोडो काळ ताणे एफेसांत ताचे मन्यारपण संपोवन तो अखाइयाक गेलो। एफेसाचे पवित्र सभेन ताका उत्तेजन दिलें आनी ताका आधार दिलो। एफेसांत आमी चड उणे 3 वर्सां रावल्या। आमचें घर एक ल्हानशें देव मंदिर कशें जाल्लें, कित्याक हांगा जायते जण मागण्याक येतले आनी जेजूस सडवूनदार म्हूण परगटतले। म्हज्या पतीकी रोमाक पाटी वचूंक खुशी आसली। अशें आमी रोमाक पाटी गेल्या आनी थंयसर आमचो वहिवाट सुरू केलो। रोमी पवित्र सभेन आमकां स्वागत केलो। अशें आमी रोमांत भावार्थ्यांक आमची सेवा दिवन आसल्या। आमचे बिडार एक ल्हानशें मागण्या साल जालें आनी भावार्थ्यांक भरवोसो जालें। पूण थोड्या वर्सांनी क्रिस्तांवा विरोध चिंताप सुरू जालें। 60 आनी 4व्या वर्सा रोमा शहराक उजो पेटलो। तो क्रिस्तांवांनी दिलो म्हूण खबर जाली। हे वरवीं रोमी लोक आनी क्रिस्तांव विरोधी उसामोळ जाले। शहरांत दोंबी गलाटो आनी अशिस्त सुरू जाली। क्रिस्तांवांक लागाड काडीचे म्हणून बोब आयकली। चक्रवर्ती निरोन क्रिस्तांवांक दोगदूंक सुरू केले
आणि जायत्यांक कैद करून मारतेर मारले. आम्ही क्रिस्तांव जाल्ल्यानं आणि शहरांत परिचित जाल्ल्यानं रोमी शिपायांनी आमच्या घराक धाड घाली आणि म्हाका तशेंच म्हज्या पतीकी कैद केले. उपरांत आमकां जिवेशी मारले. अशी आमी क्रिस्ताच्या मरणात सहभागी जाल्या आणि मार्तेरांच्या वर्गांत भितर सरल्या. आता ऐका, लग्ना बेस जेजूची सुवार्ता समजूंक, जिवंक आणि परगटूंक अडखळ न्हय. देखून तुमच्या वावरा आणि जिविताच्या जबाबदारे बराबर तुमच्या उतऱ्या करण्यांनी जेजू संसाराचो सडवणदार म्हूण परगटा आणि हे मिसाव करतेल्यांक आधार दिया.